ऑलरेडी तुमकां म्हायती दिल्ली आसा हे आमचे नव्या वर्सान 2021 एक बरी गजाल एक कुशलकायेची गजाल की आयज आमी हांगा काम सुरवात केल्लें आसा. हें काम खूब पेंडींग आसलें. आतांच आमी मालिनबान उलयले पूण इमिजिएटली म्हणजे नदरेक हाडना फुडें हांवें ते आय स्पोक टू सी पाटील आनी टू सी पाटील तेन्ना तुरंत ताणें हें मानुसाचें काम घेतलेलें आसा. इनफॅक्ट हें मानुसाचें काम जावन आसा ऑलमोस्ट अबाउट ताजो एस्टिमेट आसा 4,85,000. इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट बट ह्या पॅन्डेमिकान आनी फायनान्शियल मातशें डिफिकल्ट जालें त्या बद्दल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इज ऑलवेज कॉपरेटीव. ताणें एक्सपेन्स सँक्शन दिल्लें आसा आनी आय मस्ट थँक माय ऑनरेबल WRD मिनिस्टर मिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रिक्स फॉर बींग very cooperative. केन्ना ताका उलो मातकूच कसलें काम तो आनी फाटीं फुडें रावना. ही विल कॉल ऑल हिज इंजिनियर्स एंड बाबाचें कितें काम तें करून घेवचें. हेंच काम न्हू आनी खूब आनी कामां ताणें घेतलेलीं आसा. ऑफकोर्स हांव सगळें आमी पळयतात की ही सगळीं उदकान बुडलेलीं आसा बिकॉज देर वॉज अ नेग्लेक्ट फॉर लास्ट 25-30 years. This is very long. And there's a lot of salinity and also mangroves which have come, not only here, in most places of Goa and even in my constituency. त्या खातीर this time, wherever I can repair my bunds, and repair केल्ले, I will going to repair it. I've been repairing it फाटल्या दिसांनी corona, and ते व्हडलें काम घेतलें आसा. Almost it's complete. In Purio Band in Pomurfa almost about more than 2 crores. परत एक्सटर्नल बांद 70 lakhs ऑलरेडी ते आसा. आमी झेडपीचे इलेक्शना पयलीं आमी तें काम घेतलें आसा. खुर्जें बी आमी बांद घेतलें आसा आनी ऑलमोस्ट 4 bands CM has given me is approval and बाकीचे उरलेले approval the file is in the pipeline which I am hopeful that my son will give me the expanded sanction. तशेंच आमी हांगा ह्याच आकोय वार्डांत almost one band we have done of almost about strengthening of Kamarkazan band in Mapsa. There is almost 1 crore 86 lakhs. So that also the file is in the pipeline. Operation of the barn of the Manos here, where the sluice gates are going to be repaired. This work has been pending for more than 15 years, and because of the water entering from the river entering the fields have been destroyed, and the people of Akoi who have been cultivating the fields have been affected. Now with the repair of the sluice gates, I am sure that they will be able to revive agriculture farming, and we will assist them in every way we can through the agriculture department by getting the Krishi cards through, and this will happen only through the efforts of our honorable MLA Sri Glenn Tiklo. He has been a strong backbone and support to me in every job I have to do in the ward. सुमार म्हाका दिसता आतां 15 वर्सां तरी जातलीं आनी ह्या 15 वर्सां लागून आमी जायते आमचें शेत तुमी पळयतात. हें आतां शेत हे सायडीन हें सगळें शेत, पूण ह्या शेतान सगळें रान जाल्लें आहा, झाडां मातलेलीं आहा आनी आमकां जायतें लुकसाण आहा. ताका लागून हें काम तांकां तितलें बेगीन करूंक म्हजो आवडो आहा आनी हांव सरमतां हें काम इतल्यानूच जावचें ना, बांदूच केल्यारूच जावचें ना. हो बांद जायतो बांद आहा हो बांदाचें काम जावंक जाय. ताका खावटी पडलेली आहात, ती खावटी भरून हाडूंक जाय.